मोगाचेनु एका काळजाची आणि एका मनाची जावन एवकरिस्त भेटोवंक आज सांगता जमल्या आणि या पवित्र तळार जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें पेस्त संभ्रमता. या परबेची देवस्तुती एवकरिस्त सेवियांक क्रिस्तपुरी जावया म्हणलो संदेश दिता. एवकरिस्त मारिफात जेजू आमचे संगता रावता आणि ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसता. होस्त सर्गींतावन देवून आयिल्लो कोरो उंडो तो मात आमकां ससांची दिवंक शकता म्हणलें सत कॉर्पुस क्रिस्ती पेस्त परत्यान उडास करता. क्रिस्ताक सेवची आमी ताचे सारकें जावंक जियोंक प्रयत्न करया. आमची हर एक साल समकन क्रिस्ता परगट करची तसली जावं म्हूण मागया. हें पेस्त 24 वरां दीस आनी रात निरंतर आराधन करच्या आमच्या सांक्लेराच्या भयणींक एक विशेष संभ्रम. पवित्र एवकरिस्त हातीन घेवन आसिसी शहर दमियांव कोवेंत पडाव करूंक आयिल्ल्या त्या दुस्माना वयर झुजचें एकच बळादीक आतेर जावंक पावलें तें मॉन्स्ट्रन्स पवित्र एवकरिस्त. त्या एवकरिस्ताच्या सक्तेन ते वैरी फोळून धांवले. कितलें धैर्य आनी सकत आसा त्या एवकरिस्तांतल्या जेजूक म्हूण आमी समजता. तर हें देवतेंप आनी साबारांक जेजूक वळखूंक आनी ताका आराधन करूंक चड आनी चड आकर्शीक जावं. मोगाचेनो आयचो संभ्रम आमकां एवकरिस्ताचो सक्रामेंतांतल्या जेजूचो एक विशेष अणभव लाभो म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळा मागया. आज प्रधान याजक जावन एमिसाचें बलिदान भेटोवच्या मोगाळ निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर बर्नार्ड मॉरस सहा भेटवणीकरच्या सर्व याजक भावांक आनी जमल्ल्या सर्व भावार्थ्यांक स्वागतसून उबी रावून आमचे ताळे आतां गायन पंगडाक मेळोवया. Yeah.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमच्या सोबे असो. मोगाच्या बाबा बहिणीनो, प्रत्येक जावन हांगाच्या क्लारे सिस्टरानो संतोष बरयत काळजान जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचे दाभास संभ्रमूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. जेजू जावन आसा इगर्ज आमकां शिकयता आमच्या बावडतान सोर्स अँड समीट म्हणजे तो बुन्याद आनी तो सेन्स तो तकली म्हणजे आमचो बावर्त त्या येवकस्तेचेर होंदोन आसा. जेजू म्हणालो निमाणा त्या ब्रेस्तरा दीस काण घेया, ही जावन आसा म्हजी कूड, हें जावन आसा म्हजें रगत, आनी आपणाकच ताणें आमकां दिलें. आज येवकरिस्तीचें फेस्त आमी करता आसतना कुडी रक्ताचे संतोष बरयत आमी जावया, कित्याक आमचो बावडताचेर होंदोन आसा आनी त्या बावडता निमती आमी एक दीस देवा थंय एकवटतल्या. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवच्याक, आमच्या जेजूक आमच्या काळजान काण घेवच्याक आनी ताचे थंय आमी एकवटच्याक एक दीस आमच्या पातकांचें बक्षणें जेजू कडचें आमी मागया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनात चिंतून तणाक सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांगपार मरेत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पावो. आमेन. आणि शांतीताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमियाची ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुद्धा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत
Gesù Cristo. Eklos tu Ishva, eklos tu Parameshwar. Amen, 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 amen. प्रार्थूया. सौम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा, तुझ्या कष्ट मरणाच्या उडासाक वो अजपणचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळों आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरों. हें तुज्याच नांवान आमी तुज्या लागीं मागतां. जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. मन नांदिवन हांवें तुमकां पोसली. हें कितें म्हूण तुमी जावं तुमचे पुर्वज जावन नेनासल्यात. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. मोइसेन पोरजे लागीं उलोवन म्हळें, तुमकां खालती करूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजांचे गुंडायेंत कितें आसा तें समजून घेवंक आनी तुमी ताचे उपदेश पाळतात की ना तें पळोवंक सर्विस्परा तुमच्या देवान खंयचे रितीन 40 वर्सां तुमकां अरण्यान चलोवन व्हेली म्हूण उडास करा. तुमकां ताणें कालती केली, तुमकां पयलें बुकेशी केली, उपरांत मन्नान दिवन तुमकां पोसली. हें खाण कितें म्हूण तुमी जावं तुमचे पुर्वज जावं नेनासल्यात. मनीस उंड्यानच न्हय पूण सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरां वरवीं जियेता म्हूण दाखोवचे खातीर अशें ताणें केलें. इजिप्त गांवांतली गुलामपणाच्या त्या घराण्यांतली तुमकां भायर काडली. त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक तुमी विसर नाकात. ताणें तें तुमकां ह्या विस्तार आनी भिरांकूळ आरानांतल्यान उज्याच्या, सरपंच्या, विचवांच्या आनी थानेच्या गांवांतल्यान चलोवन व्हेल्ली. ताणें तें तुमकां हें उदक दिल्लें. ताणेंच तें ह्या अरण्यान तुमची पुर्वजां कितें तें म्हूण नेनासलेल्या तसल्या मान्ना खाणान तांकां पोसलेली. देवाचें उतार. Sumia Jerusalema, Nawar sumia Jerusalema. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुजालेमा, तुझ्या देवाक नावाड ये सियोना. कित्याक ताणें तुझ्या दरवाट्यांचे आडांबे घट केल्या आनी तुजे भितर जियेतेल्या तुझ्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्या. Nawar sumia Jerusalema.
तुज्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्त काय उंची गोंग तुका दिवन दादोशी केला संसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता नवा सोम्या जेरुसलेमा तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता इस्रायलाक आपली विधी नियमां प्रगटता दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना आपल्या नियमांची रीत न्ही तांकां उगडूंक ना नवा सोम्या जेरुसलेमा नवा सोम्या जेरुसलेमा सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो आमी देवाक अर्गां दिवं सेवतावती संस्कारलेले काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेले करता न्हय आनी आमी मरताव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमकां वांटेले करता न्हय आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता कित्याक आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यान वांटेली जाता देवाचें उतार देवाचे वडुपकार जावन आसा सर्गीत हांव देवलो उंडो म्हणटा सोमी कोण म्हाका खाता तो ससनाक जियेतलो हालेलुया 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 सर्वेस्वर तुमच्या सवे आसू तुमच्या सोबे आसू जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हळें हांवूच तो सर्गींतावन देवळून आयिल्लो जीव उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सत हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता जशें जिवंत बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवींच हांव जियेता तशें जो कोण म्हाका खाता
तोय मुजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार तावन देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी खेलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मोर्न पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभोर्थ चोत्रोरी मुक्सुपात कामचे सर्वेश्वरा. मोगाच्या बाबा बहिणीनो, येवकारिस्त जेजूची कूड आनी रगत हाच्या विशयांत आमी सदांच आयकता, नियाळता आनी त्याच जेजूक मिसाक आयले तवळ स्वीकार करूंक आमी आशेता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हांवें म्हळें मिसाच्या सुरवेर Eucharist is source and summit of our life. Eucharist जावन आसा आमच्या क्रिस्तांव जिणेचो बुन्याद आनी अंत. जर तर Eucharist आमच्या जिणेंत ना, खंडीत जावन क्रिस्तांव जिणेक मोल ना. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, हांव जावन आसा सर्गींतावन देंवन आयिल्लो तो उंडो. कोण तो खाता तो ससनाक जियेतलो. ताचे थंय हांव येवन जियेतलो. म्हजें मांस खाता तो आनी रगत पियेता तो, ताचे थंय ससनीक जीव आसतलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी जाणाव त्या निमाणा ब्रेस्तरा दीस जेजून आपणाकच आमकां ओपसून दिलो. त्या जेवणार तो आसतना उंडो ताणें हातांत काण गेलो, वायन ताणें हातांत काण गेलो, सर्गींच्या ताच्या बापाक ताणें अर्गां दिलीं आनीक सुसांक दिवन तो म्हणालो, हें जावन आसा म्हजें मांस आनी हें जावन आसा म्हजें रगत. खाया आनी पियेया आनी हें म्हज्या उडासाक करा. परतून तो म्हणालो, कोण तें खाता आनी पियेता ताचे थंय सस्तीक जिवीत आसतलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, Eucharist सोर्स आनी समीट, बुन्याद आनी अंत आमच्या जिणेची. वय आमच्या क्रिस्तांव जिणेक मोल आसत जाल्यार आमी क्रिस्ता थंय एकवटूंक जाय, क्रिस्ता थंय एक जावंक जाय. आनी त्या दाळा मात्र आमच्या जिणेक मोल आसा. Eucharist आमी स्वीकारता, पूण तो उंडो आमी खातना, वायन आमी पियेतना कॉन्सेक्रार केल्ले, नीज क्रिस्ताक आमी खातावंगी स्वीकारतावंगी म्हणलें थोडे पोटी सावाल इसारले आसा. थोडी गणितां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव अपेक्षिता ह्या घडये. पयलें घडीत जावन आसा एक सासदोत शिकपी सेमिनारींत शिकोवन तो आसलो. 20 वर्सां सो याजक जावन आसलो.
येवक्रिस्ता विशयान तो शिकयतलो. पूण काळजान काळीज न्हीज जावन येवक्रिस्तान जेजू न्हीज की आसा गी म्हणलें तो पातयेन येतलो खंय. तो सायन्स म्हणले बरी तो शिकयतलो. एक टिचर शिकयता क्लासीन तशें तो शिकयतलो. पूण तो मिस सदांच सांगतलो, ती सोम्याची उतरां उसारतलो, पूण न्हीज जावन तो पातयेन येतलो खंय. हांवें वाचलें एक गडीत तो एक दीस पाप साहेबाक मेळोंक गेलो थोड्या वर्सां आदीं. आनीक ताचे डावट दुबाव तो सांगा लागलो. पाप साहेब ताका म्हणालो, पुता सौम्य कडेन बक्षणें माग, हांव तुजे खातीर मागता. आनी फाल्यां तूं मीस भेटयतना सौम्य हांव तुजेर पातयेता म्हूण तूं उसार आनी ते कॉन्सेक्राचे सप्त म्हणून. मोगेच्या भावा भयणीनो, कितें जालें त्या दिसा तो ताच्या हातांत होस्त काण घेवन, ही जावन आसा म्हजी कूड, म्हज्या उडासाक तुमी करा म्हूण तो उसारतस ताच्या त्या उडाच्या उडातावन रगत गळ्ळें खंय. ताच्या दोळ्या मुखारच रगत गळ्ळें खंय. आनी त्या दाळा ताणें दिबी मारून सगळ्या मुखार थॉमसान म्हणली ती उतरां. तो म्हणा लागलो, माय लॉर्ड अँड माय गॉड, म्हज्या देवा आनी म्हज्या सैबा, हांव तुजेर पातयेता. मोगाच्या भावा भयणीनो, हें काल एक सांगणी न्हय, हें जाल्ली न्हीज गडीत. आनी हे सगळे गणितां सबार आसात. आनी एक गणित तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. सबार जण कोडयाळान धांवनूच ह्या जाग्याक येतात. विलाकन्नूर म्हणल्या कडेन त्या तेलीचेर दियेसीजेन 2013 वर्सा नोव्हेंबरच्या 15 तारखेर थंयचो विगार मीस भेटयतना फादर थॉमस पातिकल थंयसर कॉन्सेक्रार जाल्या उपरांत कॉन्सेक्रार केल्ल्या त्या उंडाचेर देवाचें रुमेचें रुपणें ताणें पळयलें. खाली रुपणें मात्र पळयलें न्हय, ताचें मुखामोळ थंयसर खंचयलें ताणें पळयलें. आनी तें मुखामोळ तशेंच उरलें. उंडो तो मोडनासतना मीस आखेर केलें आनी लोकांनी येवन थंय पळोवंक लागले. मिसा उपरांत ताणें बिस्पाक सांगलें आनी तो उंडो कॉन्सेक्रार केल्लो ताणें तसो दवरलो. आनी उपरांत 13 वर्सां हाचे विशयांत रोमांत तावन सर तराची परिक्षा त्या उंड्या विशयांत करूंक लागले, न्हीज जावन वयगी म्हणून. मोगाच्या भावा भयणीनो, सर तराच्यो परिक्षा केल्या उपरांत रोमान पाप साहेबान ताकीद दिली, हे न्हीज जावन जाल्लें गडीत आनी अजाप. आनी आजुनूय ती होस्त तशीच आसा. गेल्या त्या म्हयन्यांत हांव थंयसर गेल्लो आनी सबार जाण कोडयाळचे थंयसर येतात पळोवंक हे अजाप. मोगाच्या भावा भयणीनो, सौम्याचे ते मुखामोळ ते त्या उड्याचेर खंचयल्लें कशें पळय आमी सौम्याचें मुखामोळ पळयता दी तशेंच न्हीज जावन सौमी त्या उंड्यांत कॉन्सेक्रार केल्ल्या आसा म्हणून थंयसर दाखोवन दिता. अनेक घडये तुमी आयकलां आनी तुमी सबार जण हांगासर जावन थंय येतात. जाल्लें तें घडीत त्या कोचीन वेरापली दियेसीजेंत ल्हान
भुरगे 7 वर्सांचे चेडूं भुरगें कुमगार तें काणयें नेणटें भुरगें तें कुमगार तें काण घेत आसतना कुमगार काण घेवन शेवतना ते मासा बरी ताका लागले आनी तोंडान जावन रगत येवंक लागलें. पयल्या दिसा ते ताणें गिळ्ळें पूण कोणेंच पात येवना. दुसऱ्या दिसा परतून ते कुंभाराक गेले आनी तांचे कडेन दुसऱ्या दिसाय जालें. मासाचो ते कुडको म्हणले बरी त्या चेडवाच्या हातांत त्या जिबेर ते काण घेवन हाची परिक्षा जावनूच आसा. हें घडीत मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक अशें घडटा आमच्याच गांवांनी हरा कडेन कित्याक अशें घडटा. तें घडटा आमकां आमच्या भावार्थांत तीर खर्चाक नीज जावन जेजू खरोच हजर आसा त्या उंड्यांत आनी वायनांत पळोवंक आमकां तो उंडो पळोवंक आमकां दाकांचो सोरो पूण जेजू थंय अध्यात्मीक तरान बदललो जो जेजू थंय आसा त्या कुडी रक्ता समेत. मोगाच्या भावा भयणीनो अनेक घडी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक हांव अपेक्षितां आनी तें जावन आसा तें घडीत घडिल्लें सेंट एमिल्डा लंबर्तिनी म्हणल्या इटलीच्या ल्हानशा भुरग्याच्या जिणयेंत 1326 इस्वेंत इटलीच्या गांवांत एक दुबळ्या कुटुंबांत जल्मल्लें हें भुरगें जेजू काण घे जाय जे जेजू स्विकार कर जाय म्हूण ल्हान 2 वर्साचें भुरगें आसतनाच त्या आवय बापाय कडेन मागतलें खंय. पूण त्या दाळाची रूल आसली 14 वर्सां जायनासतना कोणाकच कुमगार दिनातले. पूण ते हट करूंक लागले. पूण रूल म्हणून बिगारान कुमगार दिवना. 9 वर्सांच्या प्रायर हट केल्ल्याक ते दोमिनीक ओर्दिकतेन सरवलें. दोमिनीक ओर्दिकतेन सरवलें आनी ते कोवेंतान ते आसतना ते मिसाक ते वेतले आनी ते मिसाक गेल्या तवळ कुमगार काणयोंक ताका जायनातलें. आनी सक्कड वचून कुंभार काण घेत आसतना तें दिबेगाल मागतलें खंय. आनी एका दिसा घडलें तें घडीत सक्कड कुंभार काण घेवन पाटी आसतना तें दिबेगाल आसले कडेन एकच बरा वयर असलो एक लायट पळोवंक मेळ्ळो. एक लायट पळोवंक मेळ्ळो परजोळचो आनी थंयसर वाऱ्यार उमकळून आसचे ते होस्त पळोवंक मेळ्ळी. कुंभार पळोवंक मेळ्ळो ताच्या तकले वयर. हें चिंतप न्हय आनी न्हीद जावन विगारान ते उंडो तो पळयलो आनी तो विगार म्हणलो न्हीद जावन जेजूच अपेक्षिता ह्या चेडवान कुंभार स्विकार करी जाय म्हणून तो गेलो खंय आनीक तो उंडो काण घेवन येवकरीच काण घेवन त्या चेडवाक कुंभार ताणें दिलो. मोगाच्या भावा भयणीनो इगर्जेच्या चरित्रांत बरोवन गेल्लें नीज घडीत हें. आनी ताचे उपरांत कितें घडलें. दिमेगाल मागोवन आसलें तें भुरगें 9 वर्सांचें थंयच आसलें तें इसिनी तिसिनी गोवन आसलें. हें पळोवन तें कडेन अजाप जालें आनीक थोड्याच घडयेन तें मरण पावलें. जेजू थंय तें एकवटलें. जेजू थंय तें एकवटलें. जेजून त्या चेडवाचो आत्मो ताचे थंय स्विकार केलो. कोण पळय म्हजो उंडो खाता म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता म्हणलें तें त्या चेडवा थंय रुजू जालें. मोगाच्या भावा भयणीनो कितलींशीं गणितां हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरयेत. कडेक आनीक गणीत तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां आनी तें जावन आसा आयले वार गेले त्या वर्साच सांत म्हूण पासरलो तो युवाकांचो पात्रोन ब्लेसड कार्लो आकुतीस
युवकांनी हाच्या विशयांत आयकलां जावंक पुरो. कार्लो आकुतीस इटलीचो तो युवक 15 वर्सांचो मात्र, पण ल्हानचो आसतनाच कुंभाराचो ताका अदीक मोग. पूण तो अशें आसतना तो कुंभार काडून अपेक्षितना ताका तो कुंभार तो सेवता. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, ताका ताचें तें कितें घडलें? 15 वर्सांच्या प्रायर तो कंप्युटरांत एक्सपर्ट जावन आशिल्लो. खंय तो शिकलो देवच जाणा. संवसारांत जाल्ली सर युकरिस्तीच्या अजापांक घडितां ताणें कंप्युटराचेर म्युजियम करून सगळ्यांनी हाच्या विशयांत समजून काडूच्याक ताणें एक म्युजियमूच ताणें केलें त्या कंप्युटराचेर, सोशल मिडियाचेर. आनीक एक दीस तो म्हणलो, एवकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. Eucharist is my highway to heaven. राज रस्ते. कुंभार एवकरिस्ट. आनी जर तर हांव एवकरिस्ट सेवता, हांवें सर्गाक हांवें नीट वाटेन चलोवन वचेत म्हणलो तुजो अर्थ जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, तो 15 वर्सांच्या प्रायर मोर पावलो. कशें? ताका आसली पिडा लुकेमिया, रक्ताचें कॅन्सर. आनी 15 वर्सांच्या प्रायर तो मोन पावलो. पूण इगज मतेन ताका सांत म्हूण पासारला. ताच्या ताचे ते आसल्या येवकरिस्तीच्या मोगा खातीर आनी येवकरिस्ता खातीर ताणें केल्ल्या त्या कामा खातीर. आनी ताका येवकरिस्ताचो आपोस्तल म्हणून इगज मतेन नांव दिलां, अपोस्टल ऑफ द येवकरिस्ट. ताका आमी मान करतना आमी उडास दवरूं जाय. जर तर आमी नितळ काळजान बऱ्या मनान आमी येवकरिस्त सेवता आमच्या जिणेंत, ताणें सांगले प्रमाणे वी कॅन वॉक थ्रू द हायवे टू द हेवनली किंगडम. सर्गाक आमी नीट वाटेन वचून पावयेत. आखेर करच्या आदीं मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव तुमचे कडेन सांगूंक अपेक्षिता एक, आनी तें जावन आसा. येवकरिस्त आमी सेवल्यार मात्र पावना. येवकरिस्त आमकां ताचें तें एकवट जावन आसूं जाय. येवकरिस्त शूड ट्रान्सफॉर्म अस इनटू अनदर क्रायस्ट. ट्रान्सफॉर्म अस. आमी जेजू थंय बदल जाय, जेजू बरीत जाय जाय. आनी त्या देखून तुमकां एक तुमच्या दोळा मुखार दवरता. हांवें एक सांगणी ती सांत जॉन क्रिसोस्टॉम म्हणटलो, डू यू विश टू ऑनर बॉडी ऑफ क्रायस्ट? देन डू नॉट इग्नोर वेन ही इज नेकेड अँड पुअर. जर तर जेजूक तुका मान करूंक मोन आसा, तूं नेकेड आसल्याक, दुबळ्याक, विणगो आसल्याक तुका मान करूंक तूं फाटी सरनाका. ताचो अर्थ जावन आसा, सोम्यान ती म्हणली ती उतरां, कितें म्हज्या नांवान तूं पेल्याक करताय तें म्हाकाच तूं करताय. मोगाच्या भावा भयणीनो, येवकरिस्ताक मान करूंक, सोम्याच्या कुडी रक्ताचे फेस्त आदारसूंक आमी हांगासर एकवट जाल्या ह्या देव टेंपलांत. आनी हें फेस्त आमी करता आसतना आमी कितें मागचें जावन आसा. सोम्याक आमी येवन नमस्कार करता, अर्दान करता. ताका आमचो मान जायगी, अर्दान ताका जायगी. ताका गरज ना. तो देव ससनाक तो आसलो आनी आसतलो. ताका आमचें अर्दान गरज ना. पूण ताका अर्दान केल्ले वरवीं, ताका अर्गान दिल्ले वरवीं, ताका मान भेटल्ले वरवीं आमी ताचे थंय वडटा, आमी ताचे थंय लागीं येता आनी ताची बेसवां आमी मागोवन काडून येता. आनी त्या देखून
आमी येवचें ताका अर्दान करूंक. ताचे होगळाप चडना, ताचे होगळाप उणें जायना, पूण ताचे होगळाप आमचे थंय वाडोवन येता. आनी त्या देखूनच हांवें म्हळें, बी कन्ज्यूम द होली युकारिस्ट अँड गेट ट्रान्सफॉर्म. आनी ताचे थंय ट्रान्सफॉर्म जावचें कशें, ताचे थंय बदलोवचें कशें. आमी सदांच खाण घेता आनी तें खाण गेल्लें खाण आमच्या रक्तान तें बदलता, आमच्या मांसान तें बदलता. आनी आमच्या रक्तांत आनी मांसांत बदलोवन आमी सदांच त्या खाणा वरवीं आमी वाडटा. जर तर आमी अध्यात्मीक खाणांत जिवनांत आमी वाडत तर सदांच आमी सेवल्लो असो येवकारीस आमचें थंय तशेंच बदल जे आमच्या रक्तांत आनी कुडी मांसांत. आनी कशें तें जेजून सांगले बरी आमी सोलोवन, जेजून सांगले बरी आमचे सोलोवन, मोगान जियेवन, पेल्याक कुमोग करून, पेल्याक बोगसून, पेल्याच्या गरजेंत पावोवन, आनी पेल्याक आमचो भाव आनी भयण म्हणून लेखून. आनी जर तर कशें स्वामी बरें करीत गेलो तशें आमी बरें करीत गेलो जाल्यार खंडीत जावन आमी त्याच स्वाम्यात एक दीस एक पडटले. आनी लोक आमकां पळोवन म्हणटलो, हो जावन आसा नीज जावन क्रिस्ताचो पाटलावदार, हो जावन आसा नीज क्रिस्त, हो जावन आसा क्रिस्ताक साक्ष दिवचो क्रिस्तांव म्हणून आमकां उलो मारतलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमची आज गरज जावन आसा क्रिस्ताक साक्ष दिवंक, क्रिस्ताक साक्ष दिवंक. हर एका घडये खंयसर जावं ती. आयचे दीस तितले सुलाबायचे न्हय, आयचे दीस कश्टांचे. उक्तें आमचो भावार्थ पासारूंक, उक्तें आमी क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक, आनी उक्तें आमी धैर्यान मुखार सरूंक आमी लजोंक नसो. आनी जर तर क्रिस्त आमचे थंय आसा, वय आमी म्हणूंक शकतले हांव, क्रिस्त जावन आसा म्हजो देव, आनी त्या देवाक हांव पत्यता, ताचो पाटलाव करता आनी ताका आमी नांवाडटा. आमेन. उबे रावा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, क्रिस्ताक आमचो स्वामी आनी देव म्हूण आमी उलो मारता आनी पातयता. आमचो भावार्थ आतां आमी उसारुया. सतमंता देवाक सर्पदार बाबा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांभाळलो, अवकार मर्यादांत जन्मलो, पोंच पिलाता काळताने कश्ट असले, ताका कुसरास जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिल्लो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेलांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार चडलो, सर्पदार देव बापाच्या उज्ज्याक बसला. देवतांचे आनी मेल्यांचे मुनसुबे करो वैभवांत पळयतात कतली पळय सभे भक्तांचो एकतात, पातकांचे भक्साने कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत. आमेन. आमची प्रार्थना मागणी देवा थंय आतां आमी उसारुया. बापा, पवित्र सभेच्या गवळी पापसाहेब बिस्प आनी सर याजक आनी तांचे सवे धार्मीक भाव भयणी जेसू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांतावन गटाय जोड क्रिस्ताक एकवटून रावूंक आनी आपणाचीच कूड आनी रगत हेरांचे सेवेंत जरोवन आनी युकारिस्तीक जीवन जियोंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. तुमची सवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी राजकीय आनी सामाजीक क्षेत्रांनी वावुरतेल्यांनी सर लोकां देवाची भुरगीं म्हणलें वळखून जात मोत पाड
ग्रेस दुबळो मुळ्ळो भेद करीत असतना समर्पित रितीने लोकांची अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां बरें मोण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ती जिविताचे वाडवलीक एवकरिस्ताचे पोशण गरजेचें. हे आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांक भलायकेचें खाण मरणातनीर आसल्ल्यांक सर्गी वाटेक पैन खाण गरजेवंतांक नवो बरवोसो आनी फातक्यांक शांतीपणाचें आतेर जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्त आमकां दुर्बल्यातय समर्पित करता. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन आमकां दुबळ्या धाकट्यातय क्रिस्तचो रूपकार ओळखूंक आमचें खाण वस्त वेल आनी बरें मन तसल्या लागीं वांटून घेवंक बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युकरिस्ताच्या मेसा भोंवरी आसरीच आसल्या सव आमी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन क्रिस्त परी सावन पावला परी आतां हांव जियेना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हूण धैर्यान परगटूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी प्रार्थना उडासक आमी हाडया. कोणी तर एवकरिस्ता जेजू थंय पातयेनात जाल्यार सोमितांची काळीज उक्तें करून दी. पोचपुची सकत तांचे तें देंवन येवन दी. आनीक आमच्या बऱ्या देखी निमती तांकां पाटी सोम्यातय वळण हाडूंक आमी प्रयत्न करचे खातीर आमी मागया. सांगताच संवसाराचे शांती समाधान आसच्याक आमच्या कुटुंबान आनी आमच्या काळजांनी शांतीन आमी जियोवच्याक आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या बापा, तुज्या पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलय. तुका आमी अर्गां दिता. ताणें आपणाकच आमचे खातीर कुर्सार ओपसून दिलो आनी आमकां मांसा रक्ता मरिपात ताणेंच ताका आमचें खाण आनी जेवण जावन ताणें आमकां दिलें. आज त्या जेजूक आमी मान करता आसतना आमचो भावार्थांत आमी वाडोवंक आनी सांगाताच जेजू थंय एकवटून जियोवंक आमकां पवित्र सकत फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी. आमेन. Sashinaami ailya mundo ani vainas vedaita svikar karti mun parata amka suka samarpita pauram suhudo ovasu kerjawan dikaya तुझे कुरिंतो बदलसो पूर्णो निस्ते कुर्ससो करम का तुझा मोगासो गुड तुझा सक्री विसासो करम का तुझा मोगासो sacrificação Redi sashinami ailya Uno anivainas medaita Svikar katimun parata Amka suka samarpita Sashinami
वायनास भेटयता स्वीकार करती म्हूण करता आमकां तुका समर्पिता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या श्रेष्ठकर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाचो आनी शांतीचो कुणा गोवांचो उडण दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायच्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एक सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा सुमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जाय सो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्नेच्या देवा, सोर काळी आनी सोर उतय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सरा पर्यंत सोडणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्ट मरणाचो उडास घडोवन दवरलो. आपल्या दमदुतां बराबर निमणा जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कतनातल्या मेंढरान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. आसें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुज्या परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. ह्या तरेन एकाच प्रतिमोगाच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच बावर्तान तूं उजवाडायताय आनी एकच प्रतिमोगान एकवटायताय. देखून आमी तुज्या कृपेची गोडसाण साकोन पुनर्जिवंत जेजू सर्गीन जावच्याक ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती पृथ्वीचेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बदला तुझ्या वैभवात सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावे येतात ताका जय जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं
पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती ताव नासता पर्यंत तुका एक निर्मळ पेटवणी करच्याक एका आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडलां ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरामता. तो पारादीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणे कर्राचे रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. बावर्ताचो गोट पर गाठुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनः जीवन आम्ही वर्गता. तुझ्या येण्यात सुम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, आमचे सोडण्या पसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरेतपण जिवंतपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवेत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, ते सबले आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरू. आनी जेजू सवें हे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत ओंकार मोरयेच्या, भगवंत झुजेच्या, तुझ्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या, भगवंत क्लाराच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणियऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे पडजे सांगाती ह्या संवसारार वाटसरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दाय करून तुजे थंय एकठांय.
आमच्या अमूल्य भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगंतीत ह्या संवसाराक अंतरल्या सोमेस्तांक मायपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या शिकता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां तारल्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान रक्तलांक आमकां तुज्या उदार काकुटीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकतांतली वाटय. जोडली पत्र्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे इसोवें आसो. तुमचे इसोवें आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांतल्यान म्हाका बरें मेळटलें.
always down, down soon. तुझी वाट सोसता सर्गी घरा पावता तर जेजू सोम्या दुये काळजान म्हज्या जिये तर जेजू सोम्या दुये काळजान म्हज्या जिये जिविताच्या उड्या दुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पयना सामोजो ओडाडा जिविताच्या होंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पयना सामोजो ओडाडा मोगाचें एक घडीभर आमच्या काळजांत आमी सेविल्ल्या जेजूक आमी तकली बगावन मान करुया, अर्गां दिवया आनीक म्हणया सोम्या तुका देव बरें करूं. सुम्या तुका देव बरें करूं. जेजू आपणाकच ताणें आमकां ओपसून दिला. तो आमचे थंय जियेता, तो आमचे थंय रावन आशेता. ताचे बरी आमी जावच्याक मोगाळ, दयाळ, काकुळतिवंत आनीक पेल्याचो मोगान भरलेली. सुम्या तुज्या वाटेन तुज्या पावलांनी चलोवंक आमकां थंय कृपा दी. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत, कुडी रक्ताच्या फेस्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकां दाय केल्ल्याक तुजो उपकार आमी बावडटा. घाल तुजी बेसां आमा समेस्तांचेर. तुज्या विस्वासान जियोंक आनी तुका आमच्या जिणयेंत सदांच साक्ष दिवंक मोगाची आमकां तूं फावो कर. या आमी मागता तुज्याच नांवी येजू आमच्या सोम्या. प्रार्थोया. बापा, सासनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस सरासर मैपसान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां व त्या सुखाची सुफोळ कुणा जेजूची आमोली कुडान रगत तूं आमकां दिताय. दिनवासी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक तुवें बसयलाय सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो.
सर पदवेदार देव काणवळायन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवची जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं. आमेन. भावार्थाच्या शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. आमेन. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाची सोलून व्हरूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सभे सदां आसो. आमेन. वचून येयात. सम्यच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक घडी भर बसया. पयल्यान तुमकां समेस्तांक जेजूच्या कुडी रक्ताची परब हांगासर आशिल्ल्या आमच्या आर्च बिस्पाच्या नांवान तशेंच याजकाच्या नांवान धर्मिकांच्या नांवान आनी तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आनी हांगासर भितर निरंतर आराधन करच्या आमच्या भयणीच्या नांवान तुमकां ह्या परबेची शुभाशय हांव तुमकां पाठयतां. बीस साहेब जाल्यार एज कळना खंय प्राय कळना खंय म्हणटात आदले मनीस पुरा. कित्याक म्हण सांगल्यार आज हांगासर ह्या फेस्ताक प्रधान याजक जावन बेंगळूर आर्च दिएसीसीचे निवृत्त बीस साहेब अदीक मानादीक बर्नड मोरास तांचो तो देवाचें उतर परगट करचो हुस्को आनी तशेंच बोळ तांची भलायकी खंडीत जावनी तांकां ती देवान दिल्ली जावन आसा. कित्याक फाटल्या साबार वर्सांत हांव निरंतर देवाचें उतर नियाळ करन लोकांक साबार तांणी वांटल्यांत आनी ताचे मरिफात त्या देवा बापान आणकी तांकां बरी भलायकी गटाई तांकां पावो करून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आज ह्या फेस्ताच्या बाबतीन आमच्या बीस साहेबान भोव अर्थाभरीत गुंडायन भरलेलो आनी तशेंच तांच्या अणभोगांत जेजूची कूड आनी रगत तांणी शेवल्ली त्या अणभोग तांणी दाखल्या बरेच आमचे लागीं वांटून घेवन आमचो भावार्थ त्या जेजूच्या कुडी आनी रक्ताचेर तांणी दोडत्या मापान आमकां दिला. आनी त्या देखून सुमेस्तांच्या नांवी तशेंच आमच्या सिस्टरांच्या नांवी मनपूर्वक तांचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सिस्टरांनी तांच्या ल्हानविकायेच्या मनान बीस साहेबांक एक अभिमानान बुक्को दिजे म्हणून तांणी विनंती केल्या. म्हजो एक पॅराग्राफ जालो दिन वचनेचो आनी एक ल्हानसो पॅराग्राफ आसा. उपरांत भितर तावन ती सिस्टरां तांचे दिन वचनेची उतरां ती उलयतलें. हांवें आनी एक दुसरो पॅराग्राफ जावन आसा. हांगासर तुमी साबार जाणां येतात आनी निरंतर सिस्टरां दिसाची 24 वरां सक्रामेंताचें आराधन हांगासर करतात. तुमी हांगासर येतात आनी तुमचे खातीर ती मागवण आसात. त्या देखून जावंक पुरो आमचे मस्तू समस्ये ह्या आमच्या दिएसीसी खातीर मागतात, हेरा दिएसीसी खातीर मागतात आनी खंयसर शांती समाधाना खातीर ती मागतात. तांचो सॅक्रिफीस खंडीत जावन तो व्हडा मापाचो जावन आसा. त्या देखून तुमच्या लागीं कितें विनंती करची की म्हूण सांगल्यार आमचो लोक साबार बायला गांवांत आनी आसा आनी रजेर येतात. डिसेंबरांत ह्या आमच्या मार्गांनी जाग वतना तेणे वचोंक तितली ट्राफीक आसा. कित्याक म्हळ्यार मस्तू जण भायर तावन येतात. तुमच्या सर कुटुंबादारांक जावंक पुरो इश्टा मंत्रांक जावंक पुरो ती गांवाक आयिल्ल्या वेळार हांगाची भेट करूंक सांगा. ह्या सिस्टरांक तिके मेळोवंक सांगा आनी तांचें कसलें जिवीत कशें तें जिवीत जियेतात गे म्हणून तुमकां इल्ली माहीत ह्या तुमकां इल्लो अणभव जाता. हांगा आयिल्ले तक्षणांत ती तुमकां भितर आपोवन व्हरनात. कोणें थंय भितर आपोवन वेवस्थीत वयचें नाका. बगार तांचें जिवीत पळोवन तांचो मागण्याचो स्पिरीट कसो आसा गी म्हणून तुमकां अणभव करूंक आमी विनंती करता. तितलें मात्र न्हय, सिस्टरां थंयसर भितर आसात थंयसर कांय ना.
वयर तावन काय ये पडना आमकां कळीत आसा आमच्या घरांनी आमकां आसल्यार आमी काम केल्यार मात्र आमकां मेळटा पूण हांगासर सिस्टरांचें काम जावन आसा देवा कडेन संबंद दवरून आमचे खातीर ती मागतात त्या देखून जावंक पुरो भायर तावन आयिल्ल्या मनशां तावणगी ह्या तुमकां देवान कितें दाराबस्त दिवना जाल्यार कितें तुमकां देवान आशिर्वाद दिला तांतलो एक वांटो नाल्यार एक 50 पैसे म्हणी ह्या आमच्या सिस्टरांच्या बऱ्या जिविता खातीर तांकां तुमी इल्लो तुमचो सॅक्रिफायस करूंक आनी कोण हांगासर येतात तांकां तुमचें दान धर्म इल्लें दिवन तांकां तांच्या जिवितांत ते कशें आमकां जिवंक मोन आसा कशें आमकां दादोसकाय जाय जशें तशेंच आमी चिंती जाय ती आमचे बरेंच मनशां आनी तांचे खातीर आमी मागोवंक आसा आनी कितें म्हणी तांकां दिवंक आसा आनी उपरांत आतां तांची दिन वचण्याची उतरां जाल्या उपरांत आर्चबिस्प जेवणाचेर आशिर्वाद घालतले ते जेवणाची मांडावळ अशी आसा आतां जेवणाक वेळ जावना त्या देखून भितर आसलें तुमी भितरच बसून हांगासरच मागणें करा पूण भायर थंय मस्त लोक आसा तांणी ती पयलें जेवून दीत मागीर उपरांत तांचें जेवण बरें जालां आतां सोपोरून येता आसतना आमकां बेगीन भूक लागतली मागीर तुमकां समेस्तांक जेवण आसा जेवणाची तयाराय हांगासर केल्या आतां सिस्टरां ती तावन दिन वचण्याचीं उतरां तांच्या ताळ्याक आमचें कान दिया. मोगाचेनो आज जेजूच्या कुडी रक्ताचे फेस्त आचारसूंक जमो जाल्ला तुमच्या सर्वांचो उपकार बावडूंक आमी आशेतांव. पयल्यान पयले आमच्या सर्गीन देवा बापाक सक्रामेंतांत हजरसच्या जेजू मरिफात दिल्ला सर कुरपे देण्या पासून अर्घ आनी होगलाप दितांव आनी त्या सक्रामेंतांतला जेजू मरिफात देवाक जावं महिमा सदांकाळ. आयचे हे फेस्त व्हड्या संभ्रमान आचरसूंक मिसाचें बलिदान भेटयला निवृत्त गवळी बाप मनादेक बर्नट मॉरस तुमचो आमी काळजांतावन उपकार बावुरतांव. तशेंच मिलार फिर्गजेचो नवो विगार बाप आयवन सांत आन्ना फ्रायरीचो वडील बाप जेरी बाप सिप्रियन आनी सर आमच्या कापुचीन भावांचो आनी सहा बेटवणी केल्ला सर यासाक भावांचो आमी उपकार बावुरतांव. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मधुर गायनांनी हो संभ्रम दोडतो केल्ल्या मिलार फिर्गजेच्या गायन मंडळीच्या संद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटाव. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ताक तयाराय जावन 3 दिसांची रतीर चलोवन वेल्ला बाप विलियम हांचो आमी उपकार बावुरतांव. तशेंच मागण्या विधी चलोवन वेल्ला ब्रदर एलियस आनी गायन गायला भाव जॉन आमी काळजांतावन उपकार बावुरतांव. आयचे हे फेस्त बऱ्या रितीन जावंक मस्त दिसातावन तयाराय केल्ला ब्रदर ऑल्विन आनी ताचे संगाता काम केल्ला सर्वांचो आमी उपकार बावुरतांव. तशेंच सिस्टर रिटा ब्रदर एलियस आनी हेर सबारांनी स्वयंसेवक जावन काम केलां. तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटाव. वर्साच्या हर एका दिसा आमची आल्तार सोबोवंक फुलां वाती आनी डेकोरेशन आनी आमच्या दिसपट्ट्या गरजांक आर्थीक थरान आनी हेर विविध रितीन साबार जाणां आमकां कुमो करतात. तुमकां सर्वांक आमच्या काळजांतावन उपकार बावुरतांव. आयचे हे फेस्त आचरसूंक आमचेर अभिमान दवर तुमी व्हड्या संख्यान आयलात. सर येसाक भाव धर्मीक भयणी आनी सर आमच्या भावां भयणी तुमी आमकां दिमच्या सहकारांक आमी ऋणी जावन आसाव. सक्रामेंतांतल्या जेजूची दाराळ आशिर्वादा तुमचेर आमी मागताव. तुमी तुमची कुटुंबां आनी सर तुमचे कश्ट दूख आमच्या मागण्या वेळार आमी देवाक उबारतेला म्हूण आमी बसयताव. तुमकां सर्वांक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बरें फेस्त मागताव. देव बरें करूं. दया करून उबे रावा. जेवणाचेर आशिर्वाद.
मोगळा जेजू, तूं ह्या संवसारांत आसतना तुवें भुकेल्ल्यांची गरज पळोवन तुवें तांकां खाण जेवण दिलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो तुवें अजब मरिपात 5,000 लोकांच्याकी चड तुवें वांटले. ही जावन आसा तुजी महिमा. आज हांगासर आमी एकठांय जाल्या तुका मान करूंक, तुका अर्घां दिवंक आनी तुज्या खाणा जेवणान, तुज्या मांसा आनी रक्तान आमी घट जावच्याक तुका आमी सेवला, तुका आमी अर्घां दिता. आतां मोगान तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद आमी मागता. हें जेवण आमी सेवता आसतना आमकां उडास हाड. तुवें म्हळाय कितें म्हज्या नांवें तूं पेल्याक करताय तें म्हाकाच तूं करताय. पेलाचो, गरजेत आसल्यांचो आनी पिडेस्तांचो आनी भुकेल्यांचो उडास सदांच आमच्या काळजान दवरूंक आनी तांचे प्रमाणे कुमोग करूंक आमकां तूं कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ त्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या माये, आम्हा पप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोगळा सोम्या घाल तुजें बेसांव आमी सोंकवेच्या हाज्या जेवणाचेर आनी आमा समेस्ताचेर. हें आमी मागता तुज्याच नांवीं.
आशीर्वाद दीव आमकां. आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.